मडगावकार आपल्याक 7व्या फावटी हाडटले म्हणून मडगावचो आमदार काँग्रेस उमेदवार दिगंबर कामतीक पूर्ण विश्वास. तो खंय मडगावकाराच्या रिणांत आसा. हे खेप ना म्हणल्यार 16,000 तरी लीड काडून जिखून येतलो. म्हाका मडगांवकारांनी स खेपेक आज पर्यंत निवडून दिल्लो आसा. स खेपेक हांव मडगांवच्यान 6 इलेक्शनां जिखलो. हें म्हजें 7वें इलेक्शन आनी जो रिस्पॉन्स म्हाका प्रत्येक वार्डांतल्यान जो रिस्पॉन्स म्हाका मेळटा तो पळयल्यार ह्या खेपे मडगांवांत एक नवी हिस्ट्री घडटली ह्या बद्दल इल्लोय दुबाव ना. 7वे खेपे मडगांवकार म्हाका विधानसभेंत धाडटले आनी तेय बी रिकॉर्ड मार्जिनात. आमच्या कार्यकर्त्यांनी एक स्लोगनय कॉमेस केला, अब की बार 16,000. आनी जे नातें हांवें मडगांवकारा कडेन जोडलां, हांव दिसता हांव मडगांवकाराचे, हांव सदांच म्हणटा हांव मडगांवकाराच्या मर पर्यंत उपकारांत उरतलो. हांव तांकां थँक्यू म्हणपाक सोदना, हांव तांचे उपकार घेवनूच मरपाक सोदतां. कारण मडगांवकारांनी म्हाका कावन्सिलर केलो, मडगांवकारांनी म्हाका आमदार केलो, मडगांवकारांनी म्हाका मंत्री केलो आनी मडगांवकारांनी हिस्ट्री घडयली की मडगांवचो आमदार पयले खेपे गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जालो. काँग्रेस पक्षाचा मांडोप नावेली मोठे प्रोजेक्ट हाडपाचो यत्न करतलो म्हणून नावेलीचो अपक्ष उमेदवार आवेर्तान फुर्तास सांगता. मांडोप नावेली त्याच्या कॉर्नर मिटिंगेक बरोच लोक जाल्लो. आमच्या लायब्ररी ऑपोजिट हांवें 53,000 लँड एक्वायर केल्या आनी 53,000 लँड एक्वायर करपाक म्हाका मातशें टायम लागलो. ती लँड एक्वायर करून आतां थिंगा एक इंडोर स्टेडियम येता. इंडोर स्टेडियम येता तितून बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, कॅरम आनी इंटरनॅशनल सायज जिम्नेजियम येता. तशें जायते हेर डेव्हलपमेंट वर्क हांवें हातीन घेतला. म्हाका दिसता हे 5 वर्सान बाबा आवडतान डेव्हलपमेंट केला आनी हुंच्या टायमाक जावंक ना. खरेंच ताणें जायतें काम केलां. करूंक ना म्हणटा तें फट मारता. कित्याक जें ताणें केलां तें आमच्या मुखारूच आसा. फक्त रस्ते आनी गटारां बांदली म्हणून विकास जायना. 4 तारखेक लोक आपलो कौल कितें ते दितले म्हणून थिवीचो काँग्रेस कॅन्डिडेट निळकंठ हळर्णकार उलयलो. प्रचार बऱ्यापैकी हा. फर्स्ट राउंड आमच्या प्रत्येक घरान हाऊस टू हाऊस विजीट जाल्ले आहा. आतां कॉर्नर मिटिंगी स्टार्ट जाल्या, त्योय अर्द्या वयर जाल्यो. सेकंड राउंड आनी 2 दिसांनी थर्ड राउंड जातलोच. तेज्या बरोबर लोकांचो बरो प्रतिसाद, लोक उमेदीन आसात चेंज जावंक जाय म्हणून. कारण इतकें की जी म्हाज्या टायमार पासून कामां केलें, बायपास तें जें कांयच केल्लें ना. ग्रावंड सुद्दां केलो म्हाज्या टायमार हांवें केल्लो, तो पासून सारको जाल्लो ना. कोलवाळे सारकेलो ग्रावंड कंप्लीट जाल्यार 3-4 वर्सां जालीं. तेकाय तेजें इनॉग्रेशन सुद्दां करूंक ना. आनी मेजर काम म्हणटा तें कसलेंच ह्या भागान जाल्लें ना. रस्ते आनी गटर केले म्हणून हें आनी डेव्हलपमेंटा खातीर लोक असमाधानी आहा. आनी हे लोक 4 तारखेक वोटिंगाच्या दृश्टिकोनान योग्य तरेन दाखयतले. थिये किरण कांदोळकारान खंय आदलो मंत्री निळकंठ हळर्णकारा परस 3 पटीन चड नोकऱ्यो वाटल्यात म्हणून किरण सांगता. ताणें थियेचो जाहीरनामो लॉन्च केलो. गोंय भितर आमचें सरकार येतलें आनी तें अशें येवचें ना. कारण आमकां एक स्टायलीन निवडून येवपाचें आसा. हे असले स्कॅम करपी फोटींग मनीस, हावसिंग बोर्ड स्कॅम हो निलकंठूय आहा तितून. हय, सगळ्यान व्हडलें तेंच काम एक तेणेन म्हज्या पेक्षा सुबेज केल्लें आहा. म्हाजे कडेन जावंक ना तें करपाक. विरोधकांच्या अफवांचेर, विरोधकांच्या नाका जाल्ल्या वक्तव्यांचेर वचया नाका, तें आयकोय नाका. अफवा तो जो सांगता प्रत्येक भुरग्याक आपूण नोकरी दितलो गव्हर्मेंट. हेच्या पयलीं जेन्ना मिनिस्टर आसलो, मिनिस्टर आसून तेजे कडेन 5-5 पोर्टफोलियो आसले. हावसिंग बोर्ड मिनिस्टर आसलो, ट्युरिजम मिनिस्टर आसलो, कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री आसली, हावसिंग बोर्ड चेअरमॅन आसलो, PDA चेअरमॅन आसलो. कितल्या लोकांक नोकऱ्यो दिल्या हे ऑन रिकॉर्ड तेणेन दाखोवचें. नाजाल्यार हांव म्हज्यान सांगूं येता, आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हांव सादो आमदार आसतना, एका कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसतना तेज्याहून 3 पटीन आमी जॉब दिल्ले आहा. हे आमी ऑन द रिकॉर्ड दाखयता.
वॉकाथॉन विधानसभा इलेक्शनाक मोठ्या संख्येन मतदान करचें म्हणून संदेश घेवन गोंयच्या वेंचणूक आयोगान गोंयच्या 40 मतदारसंघांनी आयतारा रॅली काडली. मतदारसंघाच्या कांय लोकूय रॅलीत वांटेकार जाल्ले. रॅली जी काढल्या ती एथिकल वोटिंगाचेर. आतां आमी फुडलो वीक सगळो फोकस करतले एथिकल वोटिंग. सगळ्यांक जनजागृताय करून आमी सगळ्यांक मत मारपाक, सगळ्यांक भायर येवपाक आमी विनंती करतले. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.